पर्यटन मंत्री परुळेकराच्यो भानगडी वयर काडटा म्हणून 2 कंपन्यांक फुडें काडून राजकारण चल्लां असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो मुखेल म्हणयारो ट्रोजन डिमेलोन केला. आपले आड मानहानीचे नोटीशी धाडपी सनबर्न म्युझिक फेस्टिवल करपी परसेप्ट आनी सुपरसॉनिक करपी स्टारलायट कंपन्यांनी कोर्टांत जरूर वचचें. आपणे तांचेर आरोप करूंक नासले, पूण खुद्द कंपनीन कार्यावळी खातीर पयशे दिवचे पडटात म्हूण आरोप केल्ले. पर्यटन मंत्र्याच्यो भानगडी वयर काडच्यो न्हय म्हणून आपल्या आड कारस्थान चल्लां अशें ट्रोजनाचें म्हणणें. Allegations made in those notices are absolutely misconceived. The organizers should apologize over their claim that the government was bribed. This is Michael Lobo who is saying this. Show me one line where I have said that they have bribed. I am putting a question. I am in public life. If I am not supposed to question the omissions and commissions of this minister who has earned a questionable reputation for himself, his reputation is questionable, not only in this matter, in so many matters that I have brought before you all. Nikki Pacheco, during a press conference, claimed that he had received a text message from the Sunburn organizers, who claimed that bribes were given. I have asked a question from where the penthouse has come, from where the monies have come, whether the kickbacks, and who says kickbacks means only money, and who means kickback means bribe? Tourism Minister is on record that he would not grant permission in Kandoli. And they say that they are come for the first time. Why get us involved? Now when an earlier person is on record to say he has paid, the tourism minister is on record that he will not have a festival in Kandoli, and suddenly permission is granted. Do I not have the right to pose a question? And this Sunburn sent me a notice to say I have defended them. Where I have said that they have paid, even though the chief minister made a statement that they made a charge that they had paid money. I have not said that they have paid money. I have questioned whether money have been paid to the minister. The minister has to clarify. So then I haven't defamed them. What strategies are being utilized? They are trying to keep me busy. गोंयभर शेनवारा सांजे मॉन्सूनपूर्व पावस पडलो. म्हापशें, पेडण्यां, दिवचले, सांखळे, मडगांवां, पणजे आनी फोंड्या वाठारांत कांय सुवातींनी पावस पडलो. अंदू केरळांत मॉन्सून शुक्रारा पावलो. तो गोंयांत 11 जून मेरेन पावतलो असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. शेनवारा पावसाक लागून लोकांची बरीच धांवपळ जाली. कांय शारांनी येरादारीची घसमुड्डी जाली. हरशी गोंयांत मान्सून जूनच्या 7 तारीख मेरेन पावता, पूण अंदू गोंयांत मान्सून पावपाक 4-5 दिसांचो कळाव जाला. शेनवारा गोंयभर मान्सून पूर्व पावस पडलो. केरळांत शुक्रारा मान्सून पाविल्लो. गोंयांत सध्या पडटा तो मान्सून पूर्व पावस अशें गोंय वेधशाळेच्या संचालकान सांगलें. केरळांत पाविल्ल्या मान्सूनाचो नेट मातसो कमी आशिल्ल्यान गोंयांत मान्सून पावपाक अजून वेळ आसा. और ये जो क्लाइमेट अभी है, अभी प्री मानसून ही है. अभी तक मानसून तो केरला पे ही है. वहाँ पे तो अभी मानसून आया नहीं है. ये प्री मानसून ही रहेगा. जब तक मानसून नहीं आता है तब तक प्री मानसून ही है. मानसून कब पहुंचेगा सर गोवा में, क्योंकि अभी केरला पहुंचा है? नॉर्मली इट टेक्स 6 to 7 days. हाँ, लेकिन इट डिपेंड करता है. एक मानसून करंट स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी वीक होता है, वीक है तो देर भी हो सकती है. तो इस समय वीक ही है. तो 5-6 दिन से पहले तो कोई पहुंचने की उम्मीद नहीं है. ओके. ये अभी जो भी बारिश रहेगी प्री मानसून. इतले मजगती अचकीत पडिल्ल्या पावसाक लागून पणजे ट्राफिक जाम जाल्ल्यान पणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा जेटी लागसार बरोच वेळ ट्राफिक जाम जाले. येरादारीचेर नियंत्रण दवरपाक थंय पोलिसूय नाशिल्ल्यान लोक बरेच बेजारले. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. मडगांव शारांतली येरादारी सुरळीत जावची म्हणून कोट्यांनी रुपया मोडून सरकारान रिंग रोड केल्लो. कोम वाठारांतलो सुमार 100 मीटर रस्तो जावपाचो उरिल्ल्यान फाटलीं 8 वर्सां हो रिंग रोड चालू जावंक ना. सरकारान पुनर्वसणूक केल्यार लोक घरां दिवपाक तयार आसात, मात सरकार कांयच करपाक तयार ना अशें दिसता. मडगांव शारांतली येरादारी सारकी जावची म्हूण रिंग रोड करपाची येवजण 8-10 वर्सां फाटीं सरकारान तयार केल्ली. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन ह्या येवजणेचे उक्तावणय केल्ले, मात अजूनय हो रस्तो चालू जावंक ना. आज करता फाल्यां करता म्हणून आमी खबरूच करिनात ते. आनी असो रोड बंद दवरून आमच्यो गाडयो येतात, हांगासर मोटरसायकली भुरगीं आसतात. आमकां इतलो टेन्शन जाता, भयंकर टेन्शन जाता. रोड कोतला तुमगे गोवन मोडपा पडटा. हय, घरा मोड वयस तुम्ही एग्री आहा? हय, आमी एग्री आसात. तुमचो डिमांड कितें? आमगे डिमांड कितें, आमकां घरा बांदून दिवपाचें तेंचे गव्हर्मेंटान. कितले घरां आहा? हांगासर 8 घरां आहात. सगळे 8 घरां आमचे हितून आहा. हय. आनी पावसांत त्रास जायना तुमकां? पावसांत उदक आता कित्याक पावसांत त्रास जाता, उदक बी येता न्हू घरांनी आमच्या.
आनी गव्हर्मेंटान कितें आमकां बरी घरां बांदून दिवपाक, कित्याक खंय दिले जाल्यार समज की आमचे सामकें हेची कायमचेंच घर न्हू तें. हो रस्तो बेगोबेग पुराय करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. वर्ष जाली हे अजून रोडाची हे ना, खबर ना. लोक हांगा सामको हे जाले. मडगांवच्यान सावियो डायस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.